महाराष्ट्र आणि गोंय राज्याक जोडपी दोडामार्ग शिमेवयल्या चेक नाक्यावयली हीच ती एक्सायज खात्याची इमारत. हे इमारतीक पळयतकीच तिची जाल्ली अवतिकाय नदरेक येता. पुर्तुगेज कालीन आशिल्ले हे इमारतीची देखभाल करपा कडेन आडनदर जाल्ल्यान हे इमारतीची सद्या सामकी दशा जाल्ली आसा. इमारत कमकुवत जावन ती केन्नाय मोडपाक शकता असो एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. देखून हे इमारतींत रात दीस वावुरपी एक्सायज खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी हांचेर जीव मुठीत धरून काम करपाची पाळी आयल्या. एक्सायज खात्याचे हे इमारतीची बरेच कडेन मोडतोड जाल्या. इमारतीच्या पांख्या वयले चडशे नळे फुटल्यात अशेंय कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे इमारतीच्या वाठारांत माकडांचो उपद्रव वाडिल्लो आसा. बरेच फावटी हे माकड एक्सायज खात्याच्या इमारतीच्या पांख्याचेर उडयो मारतना दिसून येतात अशें कांय जाणांनी सांगलें. ताका लागून पांख्या वयले नळे फुट्टात अशें कळटा. पावसा पसून संरक्षण म्हण हे इमारतीच्या पांख्याचेर प्लास्टिकची ताडपत्री घातल्या. फाटल्या 2 वर्सां पासून ही परिस्थिती अशीच आसा अशें कळटा. एक्सायज खात्याचे इमारतीक तेंकून म्हणजे सादारण 10 ते 15 मिटर अंतराचेर पुलीस चौकी आसा. भौशीक बांदकाम खात्यान 50 लाख रुपया खर्च करून हालींच हे पुलीस चौकी इमारतीक नवो सास दिल्लो आसा. मात एक्सायज खात्याची ही इमारत अजून तरी दुर्लक्षीत आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एक्सायज खात्याचे इमारतीची डागडुजी करपाचो प्रस्ताव आसा. मात अजून तरी ह्या प्रस्तावाक चालना मेळूंक ना. फुडल्या पावसा पयलीं जर हे इमारतीची डागडुजी जायना जाल्यार ही इमारत केन्ना तरी घात करतली असो एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. आतां पळोवचें पडटलें सरकार एक्सायज खात्याचे हे इमारतीच्या डागडुजीच्या कामाच्या प्रस्तावाक केन्ना चालना दितात ते. तो मेरेन तरी हे इमारतींत वावुरपी एक्सायज खात्याचे अधिकारी आनी गार्ड हांकां जीव मुठीत धरूनच काम करचें पडटलें. गोमंतक TV खातीर दोडामार्गा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.